प्रार्थना उभी राहूया. देव बरो दीस दी म्हूण मागता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. गुड मॉर्निंग. देवान दिल्ल्या वर्थ्या दिसा खातीर काल संतावण ताका अर्गां दिवया. सकाळीं फुडें हांगासर आमी बळकाजीच्या पुनशतांत एकूठम जावन जमल्या. कितें सकट त्या सावा मागणी ह्या विनवण्यो घेवन आसल्या सगळें बळकाजीच्या पांयां तळें दवरया. भक्तीपणान हे एक वर ताचे संगता करसूंक प्रयत्न करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. संतोषाची गजाल कितें म्हणल्यार आमी हरी एकल्यांक भावांनो आनी भयणींनो, कोण कितें म्हणलें की नासतना, गिरेस्त ह्या दुबळो म्हूण पळय नासतना, शिकपी अशिकपी म्हूण आमकां मेजी नासतना, मोठो या लांब जावं, काळो या गोरो जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, हरी एकल्याक देवान ताच्या राजाक आपयला. लग्न उत्सवाचें इन्विटेशन दिता आसतना कोण कितें म्हणून पळयना, सगळ्यांक आपया म्हणटा. गांवाक वसा सगळ्यांक आपया. आनी हें आपोवन तुका आनी म्हाका फावो जाला त्या दारवटांतल्यान, जेजू म्हणल्या दारवटांतल्यान पाशार जावन सर्गींचें राज अनुभव करचें. तर भावांनो आनी भयणीनो, एक घडी बरदोळे आमचे दांपया, हात आमचे जोडया. पवित्र थारी मुखार आसां एक कुटुंब जावन, पूण जेजू आमकां आपोवन दिता सारकें, तरी त्या सर्गींदार वट्टांतल्यान पाशार जावच्याक तुजें आनी म्हजें नेसान कितें. देवान दिल्या ती मुस्तायकी हांव नेसून दारवट्यांतल्यान पाशार जावंक शकता गाय. ह्या म्हजेंच चिंता पाटोवन म्हाका जाय जाल्लें कर्ण आखरेक ससनाचें सूख हांव विबाडटां. केल्ल्या सर्व पथकांची दूख धरया. सर्गीदार वटेंतल्यान पाशार जावच्या खातीर जाय अशे सर्वशे गुण आनी देवाची कृपा मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बापो भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून, वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें सैतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगीवन सुद्दां सांगवार मोरयेक सगळ्या देवदूत आनी भक्तां आनी तुमकां बापो भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
सुमिया काकुक सुमिया काकुक Krista काकुक Krista काकुक सुमिया काकुक सुमिया काकुक प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेली वर्ती देणी तुवें आमकां केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोबें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देवलो आनी तो गिलेयाद आनी मानासे उतरून गिलेयादाच्या मिस्पांत येवन पावलो. आनी गिलेयादाच्या मिस्पांतावन तो आमोनिताशी गेलो. जेफ्तान सर्वेस्पराक एक आंगवण केली म्हणून, तूं आमोनितांक म्हजे आदीन करशी जाल्यार हांव आमोनितांचेर जैत व्हरून फाटीं येताना. जो कोण म्हाका मेळोंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी हांव ताची होम बली भेटयतलो. जेफ्ता आमोनितां विरोध झुजोवंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताचे अधीन केले. जेफ्तान आरोयेरा आनी मिनिता मदल्या सगळ्या प्रदेशांत आबेल केरामी पर्यंत तांकां परते चलविले आनी 20 शहरां स्वाधीन केलीं. अशें आमोनीत इस्रायलितांच्या दोळ्या मुखार खालते जाले. जेफ्ता मिस्पांतल्या आपल्या घरा परतलो तेन्ना ताची धूव घुमट बडोवन नासत ताका मेळोंक आयली. ती ताची एकलीच धूव. तिचे भायर ताका हेर धूव नातली, पूतय नातलो. तिका देखताच जेफ्तान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हणलें, हाय म्हजे धुवे, तुवें म्हाका धरणीर शेवटिलोय आनी म्हाका व्हड संकटांत सांपडयलोय. हांवें म्हज्याच तोंडान सर्वेस्पराक एक आंगवण केल्या आनी ती म्हज्यान पाटी काडूंक जायना. तिणें ताका जाप दिली, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक कसलीय आंगवण केल्याय जाल्यार जे तुवें बसयलाय तें म्हाका कर. कित्याक सर्वेस्परान तुजे पासत तुज्या दुस्मानांचें आमोनितांचें फारीकपण घेतलां. आनी फुडें उलोवन तिणें आपल्या बापायक म्हणलें, पूण एक विनंती, हांवें दोंगराचेर वचून म्हज्या इश्टिणी सवें म्हज्या आमकारपणाचें रुदन करूंक म्हाका 2 म्हयन्यांचो वेळ दी. ताणें जाप दिली, वच. आनी ताणें ताका 2 म्हयने पयस वचूंक दिलें. ती दोंगराचेर गेली आनी तिणें आपल्या इश्टिणी सवें आपल्या आमकारपणाचें रुदन केलें. 2 म्हयने काबार जाताच ती आपल्या बापायची फाटीं आयली आनी ताणें तिका आपलें केल्ल्या आंगवणे प्रमाणे केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उदोदकार. तुझी करू हांवें ता सर्वेस्परा. जो कोण मनीस सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास ठेवता आनी बोंब्या खोशेन परतना
वाकुड्या देवाक भासतल्या संगी मेळना तो कोरूस बागी आपले तुझी खुशी करू हांवें ता सर्वेस्परा यज्ञ आनी बडोन्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक मुझे काल उक्ते केले होम आनी दोष परिहार बलियो तुवें मागोंक नाय ते तूं आपले हांवें ता मुळ्ळे आपले तुझी खुशी करू हांवें ता सर्वेस्परा आपले तुझी खुशी करू हांवें ता सर्वेस्परा कीर्तन गाया सोम्या कामच्या स्तुती करा नावाकाच्या भोगसिया राया कामच्या सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू माथेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू परथ्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो सर्गींचे राज अशें मनयेत एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वराचें वन दिलें जांकां ववळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडलें पूण ते येवंक आयकले नात जेवणाक आपयल्ल्या सरशीं परथ्यान दुसऱ्या साकरांक धाडून ताणें सांगयलें म्हजें जेवण तयार जालां म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत सकडी आयतें जालां लग्नाच्या उत्सवाक येया पूण कांय गन्ने करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतच रावले एकलो आपल्या शेताक गेलो दुसरो आपले आंगडी गेलो हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवेशी मारले ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडून त्या कुणीगारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर बसमून उडयलें उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें वराचें वन तयार आसा खरें पूण आपयल्ल्या ववळ्यांक तें फावो ना जालें देखून वसा तुमी राजरस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटा तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा अशें ताचे साकर वाटां वाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सुमेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केलो आनी लग्नाचो माटोव सैऱ्यांनी भरलो सैऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसून नेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो रायान ताचे लागीं विचारलें इस्रा लग्नाची नेसन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय पूण ताणें जाप काडली ना तवळ रायान साकरांक सांगलें ताचे हात पाय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोवणी कित्याक आपयिल्ले सबार आसात पूण विंचून काडलेले
थोडेच. देवाचे उतर है वखणी तू भावांनो आनी भयणींनो, उरतो संतोष क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जियोवचें, वय की न्ही? वय की? क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जियोवच्यान तुमकां अंदादोस काही संतोष आसा की ना? ना जाल्यार अफगानिस्तान वचचें पडटा. क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जियोवच्यान आमकां व्हरतो संतोष आसा. कित्याक म्हळ्यार देव म्हजो मोग करता म्हणली जानवाय म्हजे थंय आसा. ती पातयेनी म्हाका पोवी सभेन दिल्या आनी तें हांव भोगतां दिसान दीस. दुसऱ्यान देवाक तुझें नांव एकल्याचें नांव सयत कळीत आसा म्हणली जानवाय म्हणली पातयेनी म्हणलें दैर आम्हा हरी एकल्या थंय आसा. तिसऱ्यान हें जिवीत जाल्लेंच देवान दिल्लें हें जिवीत म्हूण पातयेवन त्या वाटेन चलोवन ससनीक जिवीत मेळटा ताचे सांगता आमी ससनाक जियेता म्हणली खात्री आमकां पोवी सभा दिता. त्या देखून ह्या तीन संगती खातीर पयल्यान पयलें आमकां संतोष क्रिस्तांव जिवीत जियोवच्यांत. ऑल नायट लाँग म्हणलें एक इंग्लीश पद अशें म्हणटा, आय एम गोईंग टू पार्टी ऑल नायट लाँग वीथ गॉड. सगळो दीस आनी सगळी रात त्या देवा सांगात हांव पार्टी करता, एन्जॉय करता, संतोषोन नाचता, उठता, उल्हासता. आनी काल अशें सांगतना एकल्यान म्हाका सांगलें, क्रिस्तांव जावन ह्या वेळार आमी संतोषान नाचून नजो, उडोवन नजो, हांसून नजो. कित्याक म्हळ्यार मूड सारकें ना. संतोषान रावचे मूड न्ही. खंय गेल्यार पिडा आसा, तेंसून हांगा एटॅक जावन आसा, तशें अशें कितले कश्ट आसा लोकांच्या जिवितांत, कावजेनी आसा. हें सगळें वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या सगळ्या कश्टां मदें, कावजेन्या मदें, पिडा मदें, कश्टां मदें ताची थंय संतोष पावचें. त्या देवान म्हाका आपयला म्हणल्यार संतोषान जियोवचें जावन आसा क्रिस्ती जिवीत. कित्याक म्हळ्यार ह्या दैवीक संतोषांत, ह्या दैवीक आधारीत संतोषांत तुजें स्टेटस पडून वचोंक ना. तूं खंयची क्लास, मिडल क्लास गी, लो क्लास गी, या बिलो पॉवर्टी लायन गी, एबाव पॉवर्टी लायन गी, तुजें रेशन कार्ड खंयचें, आधार कार्ड कशें आसा हें पडून वचोंक ना. ह्या दैवीक आधारीत संतोषांत कितलीं कारां आसात, घरां कितलीं वाहनां आसात, कितल्या बेडरुमाचे फ्लॅट आसा, या तुजें घर कशें, कंडिशन कशें, बँक बॅलन्स कितलें हें पडोवन वचोंक ना. ह्या दैवीक आधारीत संतोषान एकच पडोवन गेला की तूं देवाचो भुरगो, तूं देवा सांगाता आसाय, तुका खात्री आसा तूं ताचे सांगाता ससनाक जियेताय, जें कितें जिवीत दिलां त्या जिवितांत संतोष पावून. कित्याक म्हळ्यार जर तर एक स्लमाक आमी भेट दिता बाबा आनी भयणी, थंयसर धाकटीं धाकटीं भुरगीं आसतात मार्गांत खेळून, आनी तांच्या घरा वचून उलयता तर तोंडार हांसो परजळटात, हसतात, खेळटात, आंगार बसतात, उलयतात बरें करून, कांयच परवा ना. वर त्या रावळरांत आसले बरी तांकां भोगता. तेन्ना थोडे पटी हांव सगळीं म्हणना, थोड्या ग्रेस्तांच्या घरा गेल्यार स्मायल दिवंक जनात, बऱ्यान उलोवंक अवकाश ना. कित्याक जायत्या वेरारायन बेजारायन भरिल्लीं आसात. आमचे स्टेटस, आमी संतोष जावंक आसचें स्टेटस आमच्या स्थानमानाचेर ना न्ही बाबा आनी भयणी. दुसरो दाखलो दिवचो जाल्यार हांगासरच एड्स पिडेचीं भुरगीं आसात, ह्या धाकटुलीं भुरगीं अनाथ आश्रमांत आसात, ह्या ओल्ड एज होमांत जाणटीं आसात, भुरग्यांनी सांडून घाल्लेलीं. आनी हांव कुंदापूर आसतना हर एक हप्त्यांत थंयसर मिसाक वचूंक आसलें. आनी पळयल्यार बाबा आनी भयणी, ह्या भुरग्यांक कळीत आसा तीं 4 दिसांनी मरतात, थोड्या वर्सांनी मरतात, थोड्या म्हयन्यांनी, थोड्या हप्त्यांनी मरतात. कॅन्सर पिडेस्त आसात, तांकांय कळीत आसा तांचें जिवीत कितें, कितल्या दिसांनी ती मरूंक वेतात, डॉक्टरान कितले दीस थारायल्यात हें.
जाल्यार तांच्या लागीं येताना फादर बेसांव दिया. कशे आहात तुमी? हांसकुऱ्या तोंडांत येवकार दितात. वैगी न्ही, वैगी म्हाका मात्र गी तुमच्या लागीं बऱ्या तरेन हांसतात, उलयतात पळोवंक गेल्यार तेंच आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकी आसा न्ही गे. कांय इल्ली तकली पटापट आसा, कांय इल्ली गांठी दुखी आसात, पूण जाल्यार हांसो दिवंक विसरता. तीच दूख सगळे मनशेंता. आनी त्या लोकांची ज्या कोणाक मरण थोड्याच दिसांनी कळीत आसा तांचे तितलो संतोषी आमच्या जिवितांत ना. आमकां जायतीं वर्सां जियोंक आसा म्हूण कळून आसल्यार बाबा आनी भयणी हे आमी समजून घेवंक जाय. क्रिस्तांवपणाचो संतोष खंय आसा? आमी जर तर स्माईल दिवंक कश्टताव जाल्यार, संतोषान जियोंक कश्टताव जाल्यार, मेटांनी जड आयेन आमी बुडोवन गेले हांव जाल्यार कितें दसून आसा आमकां? जेजू कुर्सार मेल्लो पावो नांगाय हेच्या वाचपांत आमकां तें आयकूंक मेळटा. निबान एक्सक्युजीस आमी सदांच निबान दिता, कित्याक दैवीकपणांत एक जावंक आमकां नाका. आमी हर एक मेटांनी निभा दिता, कित्याक ताचे सांगाता मागण्यांत तोडो वेळ एक जावंक आमकां नाका. सदांच आमी निभा दिता, कित्याक हो संवसार एक बरो संवसार, मेकिंग दीस अ बेटर प्लेस, एक बरो जागो करूंक आमकां नाका. थोडें विवरण ह्या जाणवाय घेवंक प्रयत्न करया. हजारांनी एक निबा, आनी ही निबा भावांनो आनी भयणींनो आमी चिंताव ती फ्रेश निबा म्हणून, पूण इतली आदली जाल्ल्यान ही निबा जेजूच्या काळार तीच निबा दिवन आसले. 2000 ह्या 2.5 वर्सां पयलें तीच निबा दिवन आसले. पूण जेजूची शिकवण फ्रेश भोगता, जेजूची शिकवण आधुनीक भोगता, ह्या संवसारान घडता तशें भोगता. जावं बरो 2000 वर्सां पयलें दिल्ली ती शिकवण. पयलो कितें म्हणटा? लग्नाचे वळवीक मेळ्ळो पयलो कितें म्हणटा? हांवें एक शेत मोलाक घेतलां. आज मातेवाचें शुभ वर्तमानांत वाचलें, लुकाच्यांत आमकां आयकूंक मेळटा. पयलो म्हणटा हांवें एक शेत मोलाक घेतलां, म्हाका तें वचून पळोवंक जाय, माफ कर, येवंक जायना. लग्नाची वळवीक दिता आसतना आतांची बरी पयल्या दिसा वॉट्सॅपार या फोन कर न्हय, ह्या एका हप्त्या पयलें येवन इन्विटेशन दिवचें न्हय. आदल्या काळार रायाच्या घरा इन्विटेशन दिता आसतना सगळें जाय तें दिताले, एका म्हयन्या 2 म्हयन्या पयल्यान सांगताले. आनी आयती रावंक आसले तांणी त्या लग्नाक वचूंक. इतलें आसून एकलो म्हणटा हांवें एक शेत मोलाक घेतलां. कितलें आधुनीक पळया. आयच्या काळाक कसलें जाल्लें? हांवें एक फ्लॅट मोलाक घेतलां, हांवें एक घर मोलाक घेतलां, हांवें एक जागो मोलाक घेतला, नवें बिझनेस प्रारंभ जालां, म्हजें तोट पळोवंक वचोंक आसा, देखून माफ कर सोम्या, माफ कर, आज मीस ना, आज मगनें ना, नांतर म्हाका इतलें लुकसाण जाता, जेजू बक्षी. दुसरो म्हणटा हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, 5 जोतां पाडे घेतल्यात. आधुनीक काळार नवें ट्रक घेतलां, नवी वाहनां घेतल्यांत, नवें कार घेतलां. कितेंय वस्तू घेतल्यात जावंक पुरो, पाड्यांक मेंटेनन्स आसा, तशेंच हांगासर वाहनांकी मेंटेनन्स आसा, ते मेंटेन करूंक आसा, देखून म्हाका बक्षी. तिसरो म्हणटा हांव आतांच काजार जालां तितलेंच, जस्ट मॅरीड, म्हाका येवंक जायना, आमी आजुनूय तरणाटी, म्हाका सोडा. वयने आज वोडांक मास्क घाल्यार इवडणी, कितले कसल्यार इवडणी, सॅनिटायझर बॅगांत घेवन जाल्यार इवडणी, इतली जाणां आमी मिसाक येता. कोरोना म्हणलें एक कारण, आमच्या तरणाट्यांक आज बेडरुमांतच न्हिदयलां. आवय बापायंक कोरोना आसल्यार येवंक जाता, भुरग्यांक आमच्या जायना. सोम्या हांव आजून तरणाटो, हांव आजून तरणाटी, म्हाका सोड,
नवे कार, नवे घर, नवे काम, नवो जागो, जायती हजारांनी निबां बापा आनी भयणी एकच ह्या जेजूक मेळोंक नाका म्हाका. पळयात ह्या अफगानिस्तानांत कितें घडटा. वेळ ना म्हणूंक जाता की आज तांची गत पळया. कोरोना आसा काय म्हूण कळीत ना. अंबासिडर कारार बरोवन येताले पयले बेलतांगडीक, तशे फ्लायटार सोडून उबोन आसात, पाखाट्यार सयत बसून. आज म्हणूंक जाता की नांव फाल्यां येता. कोरोना आसा, पयस पयस रावपाचें, 1 मीटर डिस्टन्स दवरिचें जाता की. एक पुटीन जीव उरल्यार पुरो सायबा म्हूण भोवून आसात. कांय एक्सक्यूज दिवंक जाता की बापा आनी भयणी, निभा दिवंक जाता की घरा भितर बसून मागून आसात. सोमया येट आमकां आचेतावन सुटका दी. ही गत आमची जाल्ली जाल्यार आमी देवा संबंद खातीर रचलेलीं बाबा आनी भयणी. देव नासतना आमी कितेंच करूंक जायना. आमी मनशाती न्हय. देवा संगात सोलोंक, देवा लागीं उलोवंक आमकां आमी न्हय, देवान विंचलां. त्या देखून आमची ओडणी त्या जेजू थंय, त्या मोगा थंय मागणी करूंक जाय. सक्रामेंतान बसूंक जाय, थंय मुखार मागणी ताचे संगात उलोवंक जाय, रडोवंक जाय. ओडणी आसा, मनशातींक ती ना. म्हाका वेळ ना, बिजी 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 काम आसा, कुटुंब आसा, पुरासान. जेजू तुजे खातीर म्हाका वेळ ना. जेजू एकच म्हणटा, कळीत नांगी तुका, कोण आपोवन आसा तुका, तुजो राय तुका आपोवन आसा. हे सगळे म्हणटाय न्ही, काम आसा, कार आसा, जागो घेतला, हे घेतला, तें घेतला, काजार जालां, हे सगळें दिल्लें कोणें तुका, हांवें न्ही गी. तोच देव तुका आपोवन आसा, तो राय तुका आपोवन आसा. त्या रायाची ओवळीक तुका नाका. किना भितर हे सगळें तुजें होगडावंक शकताय तूं. आनी तोच त्याच रायाक तूं नेघार करताय, त्याच रायाक नाका म्हणटाय. कित्याक हांव जावन आसा दारवटो म्हणटा जुवांच्या शुभ वर्तमानांत. तोच जेजू त्या दारवट्या लागीं सकड लोकांक आपयलां. तूं कितें करताय, कोण कांय कळीत ना, सकडांक आपयलां. पळया शुभ वर्तमानांत खंयचोय स्थितींत जावं दी, खंयच्याय कंडिशन जावं दी, दुबळो जावं ग्रेस जावं कोणी जावं दी, दारवट्या लागीं त्या जेवणासालाक आपयल्लें. सगळे आयिल्ले. पूण पळया इतलो लोक येतना लग्न साल भरल्यार त्या रायाक एकलो सैत दिसता मुस्तायकी सारकी गलनातलो. कित्याक आमकां मुस्तायकी दिल्या, आमी घेतिल्ली न्हय, त्या देवान दिल्या ती मुस्तायकी. त्या देवान दिला रायशियसनेस म्हणली मुस्तायकी. तें जियोंक देव आपोवनें दिता. गरजेचें बाबा आनी भयणी, जर कोणी एकलो हांगासर ती मुस्तायकी नेसून ना, हांव जावं पुरो, तूं जावं पुरो, देवाक कळीत आसा. त्या दारवटांतल्यान आमी भितर वचून सासरीक सूख आमी जोडूंक जायना. बाबा आनी भयणी, सगळो लोक निभा दिता तर तो एकलो ताका जाय तें करून येता. आमच्या लोकांची चिंतमा अशींत आसात, म्हजें पुरो, म्हजें घर पुरो, म्हजें कुटुंब पुरो, म्हाका जाय जाल्यार हांव करतां, तितलेंच पुरो. तो कितें करता म्हाका पडून वचूंक ना. जेजू म्हणटा ना, सामाजीक जबाबदारी आसा. सामाजीक जबाबदारी तुका आसा ती तुवें पाळूंक आसा. तुवें हो संवसार बरो जागो करूंक आसा. कशें हांवें तो बरो जागो केलो तशें तुवें करूंक आसा. म्हजें कुटुंब, म्हजे पयशे, म्हजें घर, म्हजेंच म्हणून बसल्यार पावना बाबा आनी भयणी. समाजीन ती आमी दाखोवंक आसा. देखून जेजू दाखयता, सगळें दिलां. मुस्तायकी दिल्या, कशें जी म्हूण तुका सांगूंक इगज माता दिल्या, सगळें दिलां. हांव जावन आसा दारवटो, त्या दारवटांतल्यान तें मुस्तायकी नेसून मुखार सर. बाबा आनी भयणी, अखरेक संपोवच्या पयलें आमी केन्नाय ह्या ओपारी विशयांत उलयतना प्रत्येक जावन चिंतचें त्या मनशाक भायर गेल्ल्या विशयान. खंयची ती मुस्तायकी हाचे विशयान नियाळ करता. पूण केन्नाय आमी चिंतलां काय मुस्तायकी दिल्ल्या विशांत, ताका आपोवन दिल्ल्या विशांत. णवान णव शेळयांक सोडता आनी एकल्या फाटल्यान भोंवता. कितली दूख ताची पळया. तो एकलो तो मुस्तायकी नेसून येवना म्हणून. तोही जेजूक जाय. मुखार बसचीय जाय, फाटलीं बसची, फाटीं बसचीय जाय, भायर बसचेय जाय. जेजूक सगळें जाय.
जेजू म्हणटा म्हाका तोय गरजेचो जो कोण नेसान नेसून येवना. सगळ्या जिवितांत ताका हांवें नेसाण दिलां, जाय जाल्लें सगळें दिलां, पूण जाल्यारय तो नेसून येवना ताचें सिकर नायलो. म्हाका तोय जाय. ताची दूख पळया. इतलें जिवितांत ताका सगळें दिवन, जिवितांत जाय जाल्लें ताका दाखोवन, त्या वाटेन चलोवंक आदार दिवन आज तो सुकता जाल्यार तूं आनी हांव सुकल्या काय नियाळ करया. कुवासु आज्ञाया स्वीकार कर बापा. वायताकासु आज्ञाया स्वीकार कर बापा. आकाशात भेटता स्वीकार कर बापा. जीवन रे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काळीक मोगाची. भूतांचे कृपेशी दैविके निसर्गीची. भवन आणि भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मांडटात तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, हे आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुका सुबोगोंक नेडमी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याही सोवे आसूं. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलय. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखनता. तारण मेळ्ळली तुजी परसां सर्गा रेखा काळजान तुका दिन वाजता. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी तुजी निरंतरी स्तुती गायता. धुळपारा सर्वेस्पो तू. सरकारी संसार बदला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराची नावी.
예하다가주이주 무스기 두가주 무스기 두가주 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या वगडासाक करात Bhavata Sugut Purgatuya जिसु मेलो जिसु जीवन सारा जिसु नव्या येतलो जिसु मेलो जिसु जीवन सारा जिसु नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिठो पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची तूं काकूळट कर तांकां दिसरे गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमी सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एका भक्तिकाची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुर मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत तुजे ते सोपती भगवंत दमदुता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu वरवीं Tias Jesu सांगाता Tias Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 त्या सुमया जेजू थंय आमी संतोसता त्या क्रिस्तांव जिवितांतय आमी संतोसता कित्या आमचें जिवीत जावन आसा बोगसाण्याचें मोगाचें संतोसाचें तर थंयच जिवीत आनीकय आमकां जियोंक करपा दी सोमया म्हण मागोवन मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो देसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवास सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली प्रत्येक रितीन खोट्या सक्तींतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी चडोवन राजा जेजू क्रिस्ताची नेंबर वशानत रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक चोरती पृथ्वीनी महिमा तुजी स्ना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर आमच्या लनविकायेचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तूं सोची येता आनी रासवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सुव्या क्रिस्तांव म्हणलो संतोष त्या देखून संतोषान एकामेका क्रिस्ताची शांती दिव्या पीस बी देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापड कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापड कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले पळया हो सावनसा जेसू देवाची शेळी तुका आनी म्हाका सस्नीक जिविताक दारवाटो होस ह्या शेळये जेवणाक पयलली आमी हर एकली सुभागी तुम्ही आपल्या फावना सद्या उतरांत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन
प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे नवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत स्वरूपकार घेवन सर्गार्थांची भागीदार आमी जावंक पावू. हे आमी खालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू आणि सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागेच्या बाळका जेजूचे नवें. मनशांच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो पिरागून खर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत थावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसू जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. बापानो आनी भयणीनो, बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो एक घडीभर मौनपणी ताचे मुखार हात सोडया. दोळे आमचे धांपया. हदी एकलो आमी बाळका जेजू पाथयेव न्हू. तो आमकां विसरलेलो जेजू सर्गींदार वटो हांवें मागल्लें दिता. म्हज्या जिवितांत कितें बरें तें म्हाका फावो करता म्हणल्यार दृढ पातयेन हांगासर दिंबी आसा. विसरूंचें नाका. देवान आज मसोर आमकां राखलां, सांबाळलां, पोसलां, मोग केला. त्या सभा वाडटान जें कितें मागणें आसा, तें साव आसा, विनवणी आसा, बाळका जेजूच्या पांयां तळा दवरया. आमी करसिल्लो हो वेळ निर्फळ जावं नजो. बावाडतान मागया. तुका आनी म्हाका त्या देवान विसलां. ताच्या शेळयां सांगता, तो जावन आसा बरो गोवळी. तूं आनी हांव जर तर एकलो कोणी ती सारकी मुस्तायकी नासतना आमी भायर पडल्या तर कितली बेसाराय, कितली तयाराई त्या सुमयान केल्या तुका आनी म्हाका त्या हिंडांत सांबाळच्याक. मेटामेटांनी पयस वेता आसतना पाटये पुता पाटये दुवे म्हणून कितले पोटी ताणें आमकां पाटी आपण हाडूंक ना. तरी त्या मनशाक सांगतना बेजाराय सांगता, कितली विराराय त्या जेजूक पळया. आमचे मागणें जावन दी सुमया, तुजी मुस्तायकी नेसूंक म्हाका आदार दी. संगता म्हणया, ए भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक वखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमचेर परिणाम मोक्षदाव तशें आमचे पापां आनी आमकां आदारण्यात पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेवशीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेवशीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेवशीचे जेजू.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे परत एक पावटी आमची सगळी त्या सावा मागणी सोम्या मुखार दवरतना विशेष रितीन मागया अफगानिस्तानाच्या सर्व परचे पासत जायते जण कोरोना म्हणल्या पिडेन कसून आसा तर आज तालिबाना वरवीं घराच सांपडल्यात भायर वचूंक जायना तरणाट्यांची धाकट्या धाकट्या चेडवांची कसली गत आमीच पळयलां आवय बापांची विळा पळया दूख पळया त्या भुरग्यांक तांणी ओडून व्हरतना तांच्यान कितेंच करूंक जातेत ना जायते जण आमचे हांगाचे आसा जावं पुरो दोग जण जे जिवीत ह्या जगतेंसर आसात हे सगळ्यां खातीर मागया देवा कितें बरें दिसता तें करूंक देवच तांची म्हत्वच वाडावन दी काळीज आनी मोड नितळ करून दी म्हूण मागया त्याच भाशेन आमच्या दक्षिण कन्नडा बसती मागया कोरोनांत फस्ट आसाव आमी आमची जानवाय उपयोग करना मास्क न्हेसून सॅनिटायझर वापरून जाता तितल्या रितीन आमी जागृतकाय घेवंक देवच आमची मोत नितळ करून दी म्हूण मागया कुटुंबात आसले सरविराय बेसराय उणे पोनू आमच्या वडिलां पासत पिडेस्तां पासत सगळ्यां खातीर मागया सगळी आमची मागणी बाळका जेजूच्या पांयां तळा दोन सांगाता म्हणया ये अजपांच्याची सुबाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुलतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमतीन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णोवच्याक सदांच सर्वता इतले सगळे कश्ट आसल्यार पिडा आसल्यार देवान हांगासर येवन हें नोवेन करूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक भाग आमकां फावो केला तुका आनी म्हाका बाळकाचें सूख जावं वर्गां कांयच निबांदी नासतना बेगीनच उठून हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी आयल्यात काळजांतावन देवा करगां दिया ही एक वाट तुमची मोत आनी उजवाड आयिल्ल्या खातीर हे सुभाव वाडटना आमी जियोंक क्रिस्ती परसेर आमी संतोशान नासूंक देवच आमकां आदार दिवन दी ताका अर्गां दिवया जिवितान केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आनी सांगाता म्हणया ही भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दय केले थोडे उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाची मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत जोडून दीत सौस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशिर्वाद घेवया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेंची येत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापानो आनी भयणीनो संपोवच्या पयले एक कळवणी कोरोनांत आमी दक्षिण कन्नडा फर्स्ट रँक मो तुवें आनी हांवें जागृतकाय करूंक आसा आसल्यांक होगडावंक नजो
जायत्या जाणांक आमी होगडायला पूण जी कोण आमच्या शेजर आसात तिसल्यान इसल्यान आसात तांकां होगडावन नसो देखून जागृत करा. तुज्या आनी म्हजेर आसा ती जबाबदारी. जर तर आमी सांबाळता बऱ्यान जियेता पयस रावता या जाता तितल्यान मेंटेनन्स करता खंडी जावन कोरोना पयस वेतलें कांयच जावचें ना. हर एकल्यांक इतलेंच न्हय घरा वयता आसतना संतोश पावा कित्याक आमी क्रिस्तांव. देव बरें कर. जिजू बाळका आमची पिसांगार आयक आमची माती. जिजू बाळका आमची पिसांगार आयक आमची माती. मागानी तुमी घेतलेल्या बसयली सोम्या तुवें घेऊन या तुझे कुठे सोबे. जिजू बाळका आमची पिसांगार आयक आमची माती. जिजू बाळका आमची पिसांगार आयक आमची माती. मुखार पुत्रा सोबे अवकाश यशिवाती. सजे कुरवेन और आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे